विसा उपरांत तुमकां येवकार। गोयच्या जनतेन सत्ताधारी सरकारा आड भायर सरून तिडकीन मतदान केल्लें आसा। हाचो कौल काँग्रेसीक मेळटलो। जनतेचो कौल काँग्रेसीच्या वाटेनच आसा म्हण दावो काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांणी केला। आरडीएक्स वा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स। थंयचो प्रचंड सपोर्ट जो लोकांचो आमच्या पक्षाक आनी आमच्या कार्यकर्त्यांक आमच्या कॅन्डिडेटांक जो मेळ्ळो, पैशांचो प्रचंड वापर मुख्यमंत्र्याच्या नजरेक हाडून मुख्यमंत्री स्वता मॉनिटर करतालो। म्हापशें वचोन ट्युरिस्ट हॉस्टेल म्हणजे एक सरकारी हेतून बसोन त्या पैशांचे कशें वांटप जावप इलेक्शनाचे पयले दीस आनी इलेक्शन कमिशन कंप्लेन केले जाल्यार सुद्दां थंय नोंद घेतली वचना। मांद्रे वेगळे तरेन आनी शिरोड्या असो प्रचंड पैशांचो वापर दोन्ही लोकसभेकूय तेच, सरकारी यंत्रणांचो दुरुपयोग, इलेक्शन कमिशनाचो दुरुपयोग इतलें करून गोंयचे लोक फोर्सफुल्ली भायर सरले आनी त्याच तिडकीन तेणी मतदान केलें। कसल्याच आमिशान बळी न पडता, ना दबावतन नोकरी दिता म्हणून आमी नोकऱ्यांची लेटर धाडप, सगळे तरेचे सरकारी ऑफिसरां यूज करप, हे सगळे आसतनाय गोंयच्या जनतेक आमी आभारी आसा की बरो सपोर्ट आमच्या सगळे कॅन्डिडेटांक तेणी दिलो आनीक एक बरें मतदान तेणी केलें। तरी आमकां खंत आसा की 2% जो ओवरऑल जे वोटींग कमी जालें, म्हाका दिसता थंय खंय तरी सरकारी पक्ष कमी पडलो, कारण केंद्रान तेंचो सरकार आसा, राज्यांत तेंचो सरकार आसा, दोन्ही सिटींग एमपी तेंचे आसा। तिनूय कडेन जे एमएलए आशिल्ले सिटींग ते तिनूय कडेन एमएलए तेंचे आशिल्ले आनी आमी सगळे कडेन विरोधक आशिल्ले। आमी तेंका चॅलेंज करताले। सो जबाबदारी लोकांक भायर काडपाची चड जबाबदारी ही सरकारी पक्षा कडेन आशिल्ली आनी सरकार पक्षाची जी नाराजी लोकांची आशिल्ली, म्हाका दिसता ते एक कारण आसा जंय 2% लोकसभेचे वोटींग जवळ कमी जालें। पणजे ज्या तरेन 25 वर्सां तेंचे कडेन दवरून सुद्धा उदकाचो सादो प्रश्न सॉल्व करपाक जांकां सक्सेस करपाक जालें ना, 25 वर्सां तांकां लिडरशीप दिवन आमी हो इश्यू एग्रेसिव्हली घेतला आनी आमी तांकां दबाव करून हाडून थोडी पायपलायन चेंज करपाक जाय, तरी पण तो पूर्ण सोडूंक जालो ना। आमी ही फायट चालू दवरतले पणजेच्या लोकां खातीर। रायबंदरा लायटीचो इश्यू अजुनूय सॉल्व जालो ना, रायबंदरा उदकाचो इश्यू अजुनूय सॉल्व जालो ना आनी जितले तेणी पळय सांगलेलें, म्हाका याद जाता पर्रीकरान बाय इलेक्शनाक प्रॉमिस केल्लें 365 दिसान पणजेचे सगळे इश्यू काबार जातले। पणजेचो एक इश्यू सुद्धा सॉल्व जालो ना। जवळ जवळ 2 वर्सां जायती जावपाक येता पणजेच्या बाय इलेक्शनाक।